तुजाने चिंतना ही एक चड गरजेची वस्त जाचे विशीं आमी शिकोंक जाय. कित्याक खरेपणी बायबल म्हणटा मुन्यो 23:7 हातून की तूं जायताय तसोच तूं चिंताय. आतां हांव म्हणटा हाचेर नियाल कर. तूं कितें चिंताय तसोच तूं जाताय. आतां हाचें सुजमोनूय न्हय की तुज्यान जाय तुज्या जिवितान तें चिंतूंक जाता आनी तें तूं जातलोय. म्हणजे तुका चिंतूंक जाय तुज्या जिवितान तें मागीर सोयंबाचेर येता आनी एक देवस्पणी तत्व एक पातक कशें जावंक पावता. पूण हें सोजी की जें कितें देव म्हणटा आमचे कडेन आसूं येता जर हांव ताचे बरोबर सैमत आसा आमकां तें केन्नाच मेळचें ना. तर गरज आमी सोडून उतर कितें म्हणटा तें आनी आमी आमचें मन आमची चिंतना जेजूची आदना तसलें करूंक गरज. 2 कोरिंथकारांक ताणपा म्हणटा की दर एक चिंतप आमी जेजू क्रिस्ताच्या आदना खाला चलोवंक जाय. म्हाका हें म्हणूंक आवडटा जे सुवातेर मन वेता थंय मनीस वेता. सो तुजें मन बरोच काल तुका एक गरम फाज पिवंक आशेता जाल्यार चड करून तूं तें पियेतलो. हांव सोत सांगता तूं ताचे विशीं खूब काल नियाल कर. जर कोणें तुका बरोच काल दूख पावयला तर आनी तें तूं तुज्या मनान येत आसा घडून तूं ताचेर रागार जावन शकता वा उणेंच म्हटल्यार फुडले पावटी ती तुका मेवतोच तूं तांकां बरे तरेन त्रातार करूंक शकचो ना. म्हाका दिसता सगळ्याकीन व्हड प्रोकास्टनी जी आमचे थाय जावन येता ती सजमोनी मेलोंक की आमच्यान चिंतना विशीं आमच्यान कितें करूं येता की सगळें जें आमच्या मनांत येता ताचेर आमी चिंत दिवपाची गरज ना. पूण आमकां कितें चिंतूंक जाय ताची पसंती करूं येता. आनी म्हाका जाय तुवें आयकोंक कितें म्हणटा तें कित्याक चड म्हत्वाचें ह्या सिरिजान तुज्यान मुद्दम वस्तू चिंतूं येता. आनी म्हाका दिसता सगळ्या दर दिसाक एक चिंतपाचें सेशन आसूंक जाय. एक चिंतपाचें सेशन. सो आमी खंयसरी फकत बसतात आनी म्हणटात आतां एक मिनटाक हांव थोड्या वस्तू विशीं चिंतेली आनी गरज तुवें मुद्दम करूंक कांय वस्तू ज्यो बायबल सांगता त्या विशीं चिंतूंक जाय. आनी हें तूं दर दिसा कर आनी मागीर तूं तें मोटो चलयतना कोत्ता आनी मागीर तूं सकाळीं फुडें उठोस कोत्ता आनी मागीर सकाळीं तूं शावर घेताना तें कोत्ता आनी चड वेळ लागचो ना तुका थावें जावंक की तुजें जिवीत आयचोयतूच बदलूंक लागता. की तूं पिसो एकदमूच अजाप जाता. कोणाकूच चिंतप सारकें ना तर ताका बरें जिवीत मेळचें ना. कोणाकूच बरें जिवीत मेळचें ना. बरें जिवीत मेळचें ना. आतां संवसारान कोण पूण वखताय जो सगळें वायट वस्तू चिंता ताचे लागीं दुडू आसत. पूण तूं जाणय दुडू आसल्यार बरें जिवीत मेळटा तशें न्हय. बरें जिवीत म्हणटा अशें न्हय. आमी सदांच भायल्या वस्तूचेर नदर मारतात. आनी तुजो न्हय आमकां सगळ्यांक वस्तू आवडटा पूण सोत सांगूंक गेल्यार आमकां शांती आनंद देवा थंय बरें रावप आनी स्वता लागीं बरी सोयरीगत आनी शांती आनी सगळें ना आनी मागीर कडेन कांयच ना. आमेन. जें आमी चिंतात तें देवाक चड म्हत्वाचें. बायबल आमकां शिकयता की देवाक मनशाचे भितर आसलेले काळजाचे अदीक फिकीर आसा. जेन्ना आमी देवा थंय आमचे सोयरी कडेन वाडटा आनी तयार आसा जबाबदारी घेवंक आमच्या भितरल्या जिविताची आमच्या चिंतनाची आमच्या मनाच्या अवस्थाची आनी आमचे स्वताचें उलोवप कशें आमी स्वता लागीं स्वताचें खबर करतात. तुज्या फाटल्या जिविता वयर तूं स्वता लागीं कशें उलयता फुडल्या जिविताचेर कशें उलयता. तूं सगळो वेळ तुजेच लागीं उलयता. हांव म्हजेच लागीं सगळो वेळ उलयता. पूण मुद्दो तो हो तूं स्वताक कितें सांगता. कारण तूं स्वताक कितें सांगता ताचो परिणाम तुजेर जाता. फाल्यां आनी फुडल्या दिसा तुजे सोयरी वतीन कसलो परिणाम हाडटा. आनी तूं जाणय तूं कितलोय वेळ देवा सांगता आसल्यार तुका आजून घाणेऱ्या चिंतनाक फुडो करचो पडटलो. आयज सकाळीं हांव म्हजे केस सुकयतालीं. बाथरुमान बसून मेकअप घालतालीं केस सुकयतालीं. अकस्मात घाणेरी चिंतना मनांत आयली कोणा बदल जाची म्हाका वळख आसा अशींच. आनी तूं जाणय केन्नाय म्हाका कितें म्हणचें पडटा तें मातशें बंद कर. हें सगळें कितें तर तुज्या मनान कितें येता त्या विशीं तुज्यान अशेंच चिंतीन येजो. तुजें मन देंवचाराचो कचराचो दब्बो जावंक दिनाका. आमेन. आतां बायबल आमच्या मनाचे
तीन वेगळे परिस्थिती विशीं उलोयता. पयले सुवातेर कोलोस्कोलांक 3:2 म्हणटा, तुजें मन थीर दवर उंचल्या वस्तूचेर. आतां आमचें मन लावन घेवन जायत घडयेक एक व्हड वस्त जे आमच्यान शिको येता. कारण कित्याक तुवें तुज्या मनान थारावो घेवंक ना जाल्यार ताल न्ही तालूंक अपेक्षा दवरिनाका ती ताल न्ही तुका आदींच येवच्या आदीं. कित्याक तूं ताल नेन पडटलो. हें एक सोच जिविताचें. देखून आमी आदीं फुडेंच चिंतूंक गरज अशें हांव गजाली करची ना. सोर कोण म्हजे लागीं उलयता आनी ती गांवां वयली खबर हांव तातूंत मिसळ जावची ना. हांव कोणाचें हांव पिड्यार करची ना. हांव पवित्र आत्म्यांक अपमान करची ना. हांव गजाली करची ना. आतां जर तूं अशें चिंतशी जाल्यार तुका ताल न्ही येतोच गजाली करूंक. तुवें आदींच थंयसर बुन्याद घातल्या आनी तो निरोप जो तुज्या भितर रेकॉर्ड केल्लो आसा तुज्या चिंतनांनी तो परत तुका आयकोंक येतलो. आनी सारको थारावो घेवंक इतलें कठीण जावचें ना जितलें जावपाचें तुवें आदींच तुज्या मनान थारावो घेवंक नासलो तर असले परिस्थितीन कशें करपाचें पळय तें. कोणपूण हांगा बरें म्हटलां. म्हाका दिसता हें चड बरें. कित्याक पळय जर तूं रावशी ताल नेन पडोसर आनी तुवें केदींच चिंतूंक ना तूं कितें कोत्तलो तें. आतां तुजी भावना तुजे कडेन झुजता आनी तूं तोच भीत कोत्ता तुज्या मनान थाराव घेवंक कितल्या म्हणसर तुजी भावना चावतात. तुजे आदींच तुज्या मनान थारावंक जाय तूं कितें कोत्तलो तें. आनी जरूर म्हज्यान तुज्यान शेंबरांनी उदाहरण दिवं येता पूण म्हाका दिसता हो तत्व सजमून घे. जर कितें खेरीतूच आसा हो तुका एक प्रश्न जाला जाल्यार तुवें चिंतूंक गरज. हांव जेवंक बसतोच हांव हिसपा भायर जेवची ना. हांव आयज 4 कँडी बार खावची ना. हांव एक केसभर सोडा पॉप पिवची ना. वो कितें तें जावं जाचे विरुद्ध तूं झुजता. हांव कंप्युटरार ती वायट चलचित्रां पळोवची ना. म्हणजे इंटरनेटार वय हांव वायट सोयरीको जोडची ना. आमकां जायत जाणांक घडये गजाली वो असलें कितेंय जायत दुसऱ्यांक जायत हेरांतल्यो दुसऱ्यो वस्तू जांची हांवें खबर केल्या. हांव वायट लोकां सांगता वेल सारची ना जी म्हज्या जिवितांत वीख घालतात. तुमकां कितल्या जाणांक दिसता ती बरें जातलें म्हूण तुवें ह्या वेळार आदींच कांय चिंतप केलें तर आनी वेळा आदींच निर्णय केलो तूं कितें कोत्तलें न्हय पळोवन रावपाक तुका कशें दिसत तें ताल न्ही येतोच. बरें आसा. तर कोलास्करांक 3 म्हणटा तुजें मन थीर दवर आनी उंचल्या वस्तूचेर थीर दवर न्हय संवसारी वस्तूचेर. कित्याक तूं मेला आनी तुजें जिवीत देवाक थंय क्रिस्तान लिपोलेलें आसा. आतां आनीक एक वस्त बायबल आमकां रोमकारांक 12:2 हांतून कोर म्हणटा तें आमचें मन परत नवें करूंक आनी परत नवें करपाची पद्दत चालूच आसता. कितें परत नवें करप आनी तें तशेंच दवरूंक ही एक सदांची चालू पडत. तुजें नवें घर घेवंक जाता पूण जर तूं ताचें कांय करिना जाल्यार बेगीनच तें एक रासभर कचरो जातलो. तुजें एक नवें मोटर घेवं येता आनी घरा हाडटोच तें सुंदर दिसता पूण आजुनूय कांय करिना तें बेगीन मेवकुटी वस्त जाता. सगलो कचरो तातूंत भरोन आनी आदी वय मनूय तशेंच परी. तुज्यान न्हय एका वेळार कितें सारकें चिंतूंक जायना. तुज्यान फकत एका वेळार मनाचेर शिकम करिनाजो तुजें मन परत नवें करूंक जावन आसा एक पद्दत. आनी रोमकारांक 12 म्हणटा ह्या संवसाराचेर थीर रावो नाका पूण बदलप कर सारकेंच बदलप तुज्या सगल्या मनाच्या नव्या चिंतना वरवीं. एक वत पासून बेकार कचरो वो तुवें दवरलेलो सोड आनी गोरवान भर. कित्याक तुवें हे सगळे वस्तू भायर उडयल्यात म्हूण पूण तरी तुका एक वस्त दवरूंक जाय. कित्याक ती तुका दुखयता. ती देवान कितें बरें दवरलां ताचें थंय आडायता. आतां दुसरे वाटेन गरज ना तुवें गुन्हेगारी जालो सो आजुनूय तूं चिंतनांनी घुस्पलेलो आसा. गरज तुवें हें करून खात्री कर की उदरगत कोत्ता. फकत उदरगत कर. लोक आजून येवंक ना तर म्हाका बरें दिसना वो तांकां वायट वाटेन पाचारूंक. पावलून म्हटला तो पावोंक नासलो म्हूण पूण ताणें म्हटलें हांव मुखार तोच भीत कोत्ता आनी एक तरेन मुखार सरोंक तें फाटल्या जिविताचेर विसर घालूंक. तर देवाक आर्गां कालची चुकीक लागून आमकां गुन्हेगारी जावंक नाका. आमच्यान देवा लागीं बोगसोने मागूं येता पूण आमी मुखार वचोंक जाय आनी गरज मुखार वचोंक. एक वस्त म्हाका चिंतूंक बरी लागता ती हांव आसोंक जाय आसली तुवें न्ही पूण देवाक आर्गां हांव आदीं आसली ती ना म्हूण. तुजी उदरगती बदल तुज्यान खुशाल जावं येता आनी तुवें कितलें आनीक मुखार वचोंक जाय ह्या बाबतींत निराशी जावपाचें न्हय. तर तुजें मनान
बदलो पाडूंक एक पद्दत जावं आसा. ताका गरज देवाचो उतराचो अभ्यास करूंक, गरज पडटा तुवें बसोंक शीस धरून आनी मुद्दम करून कितें पूण चिंतूंक मुद्दम करून. हे निरोप तयार करूंक फाटले सुमानांत हांवें इतलो वेळ घातला सदां घालिना. सदां हांव इतलो वेळ घालिना आनी तुवें तें करून स्वता नोट्स करूंक जाय. कुडीक तुका घरा भोंवतणी कांय नोट चिटकावंक पडत म्हणून तुजो चिंतपाचो वेळ आयला. कुडीक तुका मोटराच्या डॅशबोर्डार नोट्स चिटकोवंक पडत कित्याक तूं मोटरान घरा पावतना थंय आदींच नोट आसला त्यो वस्तू चिंत. आनी ह्या सुमारान तुमकां कांय वस्तू शिकयतल्यो त्यो बरोय आनी जाचेर तुवें नियालूंक गरज जिवीत बदलच्याक. तुमी कितलीं जाणां सोजमतात की मुद्दम करून तुज्यान वस्तू चिंतू येता. बरें. तुमकां कितल्या जाणांक तुमी कोत्तात त्या परस ओगलें करचें पडटा. बरें. आतां आनीक एक वस्त आसा जी बायबल आमकां आमच्या मना विशीं सांगता आनी तें आसा तुज्या मनाची परिस्थिती तयार दवर. आतां हाची सजमोनी कितें? वय तसलीं उतरां आमकां जबरशीं आयज काल आयकोंक मेलो ना तयार जा. पूण ते कसले बाबतींत उजार कोत्ता ते तरी हांव दाखोवंक प्रयत्न कोत्ता. हांवें येवच्या आदीं उपाय आसात ते मेजार वेले उखलून हाडले पळया हें चलता जाल्यार. तुजो न्हय पोन्न्या कोरांत वो जेजू संवसारांत आसलो तेन्ना लोक असले न्हेसप न्हेसतालो, लांब घागरे घालतालो. आतां ती तर ताकती नासली खंयसर वचोंक. तुजो न्हय गोडयेक त्या गोडबोडान ती तांतून घुसपोन जाताली आनी गोंडोलान पडपाची. तर कामाक वचपाचो वेळ जातोच ती अशी करी अशी ती तें सगलें हांगा उखलून दवरी. चलात म्हाका तुका दाखोवंक जाय. हें हांव कोत्ता फकत तुमकां शिकोवंक. तर आयकात. तर ते सगळें वयर उकडटालीं आनी आतां ती मेकली आसली धांवोंक वो तांच्यान काम करूंक जाता. धांवोंक काम करूंक वो कितें जें तांणी करूंक जाय आसलें तें. तर जेन्ना बायबल म्हणटा तुज्या मनाची ही परिस्थिती तयार कर, ती म्हणूंक सोदता तुज्या मनांतलो सगलो कचरो भायर उडय जो तुज्या वाटेन आसा, जो तुका धांवपाचो आडयता आनी तुका दवरता तुका जाय थी पावपाक आनी मेलोन घेवंक जोय जे देवाक जाय तुका मेवलेलें. आमेन. तर 3 वस्तू ज्यो तुवें करूंक जाय. तुवें तुजें मन थीर दवरूंक जाय आनी थीर रावूंक जाय. तुज्या मनाक परत नवें करूंक जाय आनी तुवें तुज्या मनाची सगळे तरेंत आसूंक जाय कितें तूं फुडें पावल मारूंक तयार जाता. तुज्या वाटेंतलो सगलो कचरो तुवें काडून उडयलो. तर आतां जें कितें तुज्या फुडें येता तूं तयार आसा सारको फुडो करूंक. हांव जेजूच्या नांवान मागणें कोत्ता की परवाना तुवें मना विशीं कितले निरोप आयकल्यात की देव ह्या सुमारान आमकां सगल्यांक कितें पूण खेरीतूच कोत्तलो. आनी हें आमी कितें आयकतात आनी म्हणटात तितलेंच न्हय. वय हांव जाणो आनीक बरें चिंतूंक जाय. पूण हांव म्हणटा हांव देवा लागीं मागता तुज्या मनाच्या जिविताचेर परिणाम घालूंक आनी सजमोन घेवंक की ह्या आदीं कितेंय सजमोंक जावंक ना ते परी आमी हें सजमोन घेवंक. कित्याक म्हाका सिद्ध जाला की जर म्हज्या न्हयच फकत ह्या रुमान तुकाच खात्री दिवं येता पूण संवसारभर लोकांक जो टॅलिव्हिजनान पळयतात कशे परी सुरू करूंक चिंतूंक देवाक जाय ते परी चिंतूंक की तांच्यान सुरवात करूं येता आपणावंक जें ताका जाय ताणें आपणायलेलें आनी दिसता तें क्रिस्तांव खरेपणी क्रिस्तांव जावंक संवसारांत उबो रावन तांकां पळोवंक आनी तांकां थावे जावंक आमचे लागीं कितें पूण किमतीचें आसा म्हूण. चलात तांकां वाखाणी दियात. तर ही एक ल्हानशी बुन्याद घातलेल्या परी आतां 10 वेगळे तरेचे 10 वेगळ्यो वस्तू ज्यो हांव तुका उत्तेजन दिता मुद्दम करून सुरू करूंक. आनी हांवें सांगलां ते भाशेन तुजो न्हय वो एक सुरवात करतेल्यांचो कोर्स कसो ह्या लिस्टाक आनीकूय जोडूं येता. म्हाका जाय शिकोवंक त्या सगळ्या वस्तूचें शिकोवंक दिवंक म्हजे कडेन जावचें ना. पूण हे हांवें 10 वस्तू विचून काडल्या ज्यो म्हाका दिसता म्हजी खूब जिविताचेर परिणाम आदला म्हूण बरेच वाटेन गेल्या फाटल्या वर्सांनी देवाच्या सेवेक आसलेल्याक. तर पयली वस्त जी हांव तुका उत्तेजन दिता मुद्दम करून चिंतूंक तें हें हांव देवा थंय नीट मार्गार आसा. हांव देवा थंय नीट मार्गार न्हय वायट मार्गार. देवा मुखार हांव प्रामाणीकपणान उबें रावता न्हय वायटपणान जेन्ना हांव देवा थंय उबें रावता. आतां पळय हें तुका समजता जाल्यार मागीर गरज ना तुवें ती रेकॉर्ड आयकोंक जी तुज्या तकलेन वाजता हे परी
म्हजें कांय कितें वायट आसा, म्हजें थंय कितें वायट आसा, म्हजें थंय कितें वायट आसा, हांव नकलो म्हजें थंय कितें वायट आसा, म्हजें थंय कितें वायट आसा, चलत कोण पुणी आयकलां म्हजें थंय कितें वायट आसा, म्हजें थंय कितें वायट आसा, वय देंवचाराक तशें कोरूंक आवडटा. आनी संवसारान आमकां शिकयना वय तुजे भितर कितें वायट आसा, कित्याक तूं म्हजे भाशेन न्हय, तुजे भितर कितें वायट आसा कित्याक तुका तें आवडटा आनी म्हाका आवडना. तुजें थंय कितें वायट आसा कित्याक म्हजें इतलें तुज्यान हें बरें करीन येजो. तुजे भितर कितें वायट आसा, तुजे भितर कितें वायट आसा, तुजे भितर कितें वायट आसा. पाय संवसार असल्यो सगळ्यो चित्रां आसात जी आमकां सांगतात कशी दिसोंक जाय, कितें न्हेसोंक जाय, आमी कशें केंस करूंक जाय आनी सगळ्यो वस्तू. आनी मागीर आमी चिंतूंक सुरवात करता म्हजे भाशेन कितें वायट आसा, म्हजें थंय कितें वायट आसा कित्याक म्हाका तें आवडना, म्हजें थंय कितें वायट आसा, म्हजीं वडिलां हांव नकलो, म्हजें थंय कितें वायट आसा, म्हजीं वडिलां म्हजो अपमान करता, म्हजें थंय कितें वायट आसा दुसऱ्या भाशेन म्हाका इतलें इश्ट ना. म्हणटच म्हाका शेकीत हांवें जाता की देव आमचो इतलो मोग कोत्ता आनी तो आमचो इतलो मोग कोत्ता. ताका बिलकूल नाका देवाचे विरुद्ध भाव भयणांनी आमकां सतयलेलीं की पयली वस्त जी जेजू आमकां दिवंक सोदता तें प्रामाणीकपण. तो आमचे पातोक वता आनी आमकां आपलें प्रामाणीकपण दिता. आतां आमी सांगता कांय ग्रांथ पळोवया, थोडोसो वेळ लागतलो पूण म्हाका जाय तुवें हें सजमोंक. 2 कोरिंथकारांक 5 सुरू जाता वर्स 17. म्हज्यान तुका खरेपणी सांगोंक जाता हांव सगळो वेळ चिंततालें म्हजे भितर कितें वायट आसा काय म्हूण म्हजें वायट आनी हांव म्हणून आतां हांव तें चिंतिना, आतां हें केदींच चिंतिना आनी हांव वायट वस्तू करिना अशें न्हय. पूण तुवें अंतर जाणो जावंक जाय तूं कोण आनी तूं कितें कोत्ता. पळय आतां तूं देवाच्या कुटुंबान आसा, तुका रोगटाची सोयरीगत आसा म्हूण हांव कुटुंबान आसा. पळय तूं भुरगें देवाचें म्हणटोच तूं जाणा म्हजीं भुरगीं जरी सगळें सारकें करिना तरी म्हजे थंय थीर आसात, तांकां आदार आसा, तांकां दिवपी. तांचो सगळ्यो पसंती म्हाका आवडना, ती सगळें कोत्ता तें मानना, पूण हांव ताचो मोग कोत्ता. आनी तांणी चूक केल्यार म्हूण तांकां हांव खोट मारून भायर उडयना. चड करून म्हाका गमल्यार ती आपल्या कडेन घडटा तितलें बरें कोत्तात म्हूण मागीर हांव त्या बदल जावपाची पासून नासलीं. म्हणटच देव आमचें कालीज जाणो, तो जाणो आमी प्रवाशी म्हूण आनी तो जाणो आमकां वेळ जाय म्हूण आमची मनां बदलूंक, तो जाणो आमकां वेळ जाय म्हूण शिकोवंक. आनी ह्या सुमारान म्हाका जाय तुवें सजमोंक की जेन्ना पासून तूं तुजे वाटेर आसा आनी तूं उदरगत कोत्ता आनी कोणा परी तुका पोरचोलीत जावंक गरज ना, तुवें फकत हें चिंतून तुजे चालीन देवा सांगाता तूं आसाय थंयच आसोंक जाय. आनी जेन्ना पासून तुका बरें करूंक जाय आनी तूं बरें करच्याक वावुरता, तूं स्वताक अपमान करूंक नाका वा तुजी तुलना दुसऱ्या सवे करूंक. तुमकां सगल्यांक खात्री ना. म्हज्यान तुका कितें सांगूं येता, स्वता खातीर वायट दिसोंक तुजी उदरगत आडायता ती तुका आदार दिना. तुवें कायल कितें वायट केलां त्या विशीं तूं चिंताय आसा आनी आयज तुका शक्तीनी बोल ना की तें सारकें करूंक. 2 कोरिंथकारांक 5 वर्स 17. म्हणटच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर ती एक नवी रचना. पोन्नें तें सगलें गेलें, पोन्नें तें गेलें आतां नवें सगलें आसा, सगलें नवें. पोलें ताचें आनी नवें आयलां. आतां हाची सजमणी तूं भितर नवें जाता तुज्यान, तुज्या भावनांनी. तूं आशान दुसरो दिसना आनी तुज्या आत्म्यान कांय मुद्दे आसत, कांय दूख आनी वायट चिंतना, तरी कांय विद्रोह आनी तसले कांय वस्तू, पूण भितर जूय म्हत्वाचें तुका एक आसल नवें रचना जाला. तूं नवी आत्मीक माती म्हटल्या परी देवाचें व्हडलें आगसोर एस तुजेर रोयलां आनी तें जें जेजू क्रिस्त आनी तो देवाचें बी, तर सगळ्याचें बी जांतून देव आसा तें तुजे भितर आसा. तुजे भितर प्रामाणीकपण आसा, प्रामाणीकपण तुज्या भितर आसा. आमच्या काळजांनी देवाचो मोग फांकरायला, पवित्र आत्म्यान देखून मोग करपाचें बल तुजे भितर आसा. आसून सगळें फळ आत्मिकतायेचें तुका पाशियन्स आसा. तूं तांतून चलना जाशी पूण तुका तें आसा. त्या बदला अजुनूय चिंता, पूण कांय बरेंपण पळोवन हांव तांतून कशी आसा. तुका शिस्त आसा,
कित्याक बायबल म्हणटा देवान आमकां भिरांतीची उर्बा दिवंक ना, पूण शोक्तीची मोग आनी बरें मन आनी मुखार म्हटल्यार शिस्त आनी स्वताचे ताबो. तुका म्हणपाची गरज ना म्हज्यान स्वताचे ताबो दवरिना, कित्याक तुका स्वताचे ताबो आसा, तुजे भितर आसा. तुजें म्हणटा बरें. म्हजो प्रश्न कितें? बरें प्रश्न स्वत मानिना म्हूण. पळय, देवाच्या दोळ्यांनी तूं पयलें स्वत मानता, उपरांत तूं पळयता. पूण संवसारान म्हणटात वय तुज्यान पळोवंक जायना तर ती ते स्वत मानची नात. देवाच्या दोळ्यांनी सगळे पोत्ते आनी उलटे संवसाराच्या नोदरे मुखार. संवसार म्हणटा जर तुका केन्नाय कितें प्राप्त करूंक जाय, इमटो जा, मेवता तितलें घे, मेवता तितलें वडून घे, सगळें मेवता तें दवर, सांबाळ सांबाळ. आनी उतर म्हणटा जोरी तुका आनीक जाय कोण आसा तें दी, बागोय बागोय. तें कशें चलता ताची सजमणी मेलो ना. बायबल म्हणटा आमकां दिसता ते परी आमी चलोनात आनी भावार्थान चलता आनी भावात आमच्यान पळय न्हय जो पळयते पूण आमच्या काळजान आमी जाणो ते. आनी पळय, कारण आमचें इतलें म्हत्वाचें जावंक जसो देव म्हाका पाशियेंसान राव म्हणपी न्हय, ताणें म्हाका पाशियेंस दिवंक नासलें तर म्हाका तसो मोग कर म्हणपाचो नासलो. जर म्हजे भितर ताणें मोग घालूंक नासलो तर म्हज्यान तुवें दिवंक दुसऱ्यान दिवंक. म्हाका आनंद भरीत जा म्हणपी न्हय, ताणें आनंद दिवंक नासलो तर शांती म्हजे थंय ना मागचो नासलो जर ताणें शांती दिवंक ना तर खरेपणी क्रिस्ताक आमी आमचो सोडवणदार म्हूण आपणयतास. आमकां मेवता बोल करूंक सगळें जें देवाक जाय आमी केल्लें, पूण तें एक बी आजच्या रुपान आमकां येता आनी आमी जाणो वाडोवंक बी शिंपोवंक जाय म्हूण. आनी बायबल म्हणटा आमी तें शिंपोवंक जाय उतराच्या उदकान. हें कळ्ळें तुमकां? तर म्हजे भितर पाशयाचें बी आसा आनी जर हांवें पाशियेंसा विशीं बायबल कितें म्हणटा ताचो अभ्यास केल्यार तांतलें आनिकूय म्हजे भितर रिगतलें आनीक थोडें रिगतलें आनी बेगीन तो दीस येतलो जेन्ना म्हाका तितले व्हडले प्रश्न जावचे ना त्या विशीं. कांय लोक कांय वस्तूंनी मजबूत आसता सोयंबान. म्हज्या घोवाक ओदीक पाशियेंस आसा. एक अस्कोताय एका उंच व्यक्तीची ती पाशियेंस ना जातोच. पूण हांव तें बिलकूल मानून घेना आनी तेच भाशेन हांव आसा, कारण हांव जाणो बायबल म्हणटा ते परी हांव न्हय म्हूण. देवा परी पाशियेंसान चलना तर म्हाका गुन्हेगारी दिसना. पूण हांव ओगीच रावन म्हणूंक ना बरें म्हाका पाशियेंस ना वो म्हाका शिस्त ना वो तुजा न्हय हांव तितली खुशाल मनीस न्हय वो तुजा न्हय म्हाका त्या लोकां मदलें म्हाका कोटीन लागता तुजा न्हय रागाचेर ताबो दवरूंक वो तुजा न्हय तसल्यो वस्तू आमी सोडून दिवंक जाय. वायट वागप निबा करूंक आमी क्रिस्तां थंय नवी रोचना म्हूण आमकां थावें जावंक जाय. आमकां सगळ्यांक आमचे भितर नवी आत्मीक माती आसा. आमी प्रवासी. देव आमकां वोटपण बदलता जशें आमी ताच्या उतरार रावतात आनी ताचें रूपणें पळयतात आनी आमी बदलतात ताच्या रूपनान वोटपण आनी हांव तुजें बदल नकळो पूण म्हाका दिसता हो एक उमेदीचो प्रवास. देवान तुका कळोवंक ताका तुवें कितें केल्लें जाय तें थोडो वेळ लागल्यार आमी कित्याक उत्साह जावंक जाय हेंच म्हाका कळो ना. तूं जाणय हांव सजमता आनी तूं सजमताय आनी जर आमी हें खूब काळ सोत मानीत रावल्यार शेकी आमी तें पळोवंक पावतलीं. पळय थोडें मागीर मातशें सुबेज उपरांत आनीकूय ओगलें उपरांत आनीकूय सुबेज उपरांत आनीकूय ओगलें आनी उपरांत केन्नाय एक पावट तुका दिसता पोत्तून वेता म्हूण. एक वरस कोडयेक तुका भरपूर पिकावोल जायना तर तूं सोडून दिना तर जर वंपीत रावशी तूं वंपीत रावल्यार वस्तू तिक्के सुदरतल्यो. पळय जर तुज्यान सजमोंक जाता की देव तुजेर रागार ना म्हूण देवाच्या राज्यान तुका पुरो अधिकार आसा जेजूचे पासून कितें केला ताका लागून की तो तुजें कालीस पळयता आनी दर एक पावटी तुवें चूक केल्या तो रागार जायना तो दांडो घेवन तो येना तुका मारून वा तुका कुटुंबान तो भायर घालूंक. तेन्ना तुवें विसय घेवंक जाय आनी देवाचो मोग तुका पूर्णतायेन मेवतलो. पूण जर सगळो वेळ तुका दिसता तुवें सगळें सारकें करूंक जाय देवाचो मोग तुका मेळच्याक जाल्यार तूं ह्या प्रवासाचेर आसतलें सगळो वेळ थकोन आनी अदीक म्हत्वाचें जातलें तूं कितें कोत्ताय तें आनी न्हय ताणें कितें केलां तें आनी ताच्यान कितें करूंक शकता हाची खबर न्हय. खबर ती ताच्यान कितें करूं येता आनी आमचे वरवीं तो कितें कोत्ता तें जें आमी तें कोत्ता
ताची मोहिमा देवाक मेळोंक जाय. बरें, म्हाका म्हणूंक आवडटा जे सुवातेर मौन वेता थंय मनीस वेता म्हणजे आमी पयले एक पोस्ट चिंतात आनी उपरांत आमी कोत्ताव. देखून आमी मुद्दम करून वस्तू चिंतोंक जाय आनी आमच्या मनान सगळें येता तें चिंतूंक आमी फावो ना. तुज्या जिविताची दिशा तुज्यान बदलूंक जाता मुद्दम करून, तुजें चिंतप करून आनी न्हय कितें जें तुज्या बेजांत येता पळय तें. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगट्टाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.